दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी। मोगाळ बाबांनो आनी भयणीनो, आमी मरयाळ म्हयन्यांत आसा, माय म्हयन्यांत आसा आनी ह्या म्हयन्यांत हांव करसायबिणी विशीं आमी नियाळचें वाजपी आनी निती प्रकार। मरी आमकां जेजू थंय वचोंक आदार आनी प्रेरण देखून आयच्या दिसा मरी आमकां यात्रिकांक बरो वचो म्हणल्या विशीं थोडो नियाळ तुमचे संगी हांव करूंक खुशी व्हरतां। एका भुरग्याक आवयच सर्वस्व। ह्या भुरग्याक जर तर कसलेय गरज आसा, ह्या पिडासिडा येता, कसलेय संकश्ट आसात, पयलें ह्या भुरग्यान जावचें आवय लागीं आनी ती आवय आसा ह्या भुरग्याक आदार, बुजावण आनी बरवसो। मरी आमची माय। जेजून खुर्सार तावन तिका आमची माय कशें दिल्या, पळय ही तुजी आवय। ह्या उतरा बराबर सांजू हांवक जेजून आपल्या आवयक समर्पिली आनी हीं उतरां आज आमी आमची कर घेता तर मरी जावंक पावता आमची सोमेस्तांची आवय। देखून आमच्या गरजांत, आमच्या संकश्टांत, विशेश जावन प्रस्तुत वर्सा आमी व्हड पिडेंत आसा आनी ह्या पिडेच्या वातावरणांत आसा। आमकां समेस्तांक एका रितीची बंदड आसा, आमकां समेस्तांक असहायकता आसा, आदार नासतना आमी आसा आनी ह्या परिगतींत आमी आमच्या सर्गींची आवय आसा तिचे लागीं आमी वयचें, तिची मजत मागची आनी तिची बुजावण घेवची। नामारण्य म्हणल्या मागण्यांत आमी अशें मागता, नामान आमच्या बरवश्या तुका आमी उलो मारता। हीं उतरां आमची करया आनी ह्या प्रस्तुत परिस्थितींत मरये लागीं आमी या आनी मरी आमची आवय आमकां तिच्या भुरग्यांक बुजयतली, आमकां ती आदार दितली आनी आमचे थंय सोंसणीकायेचो स्पिरीट वा मनोभाव रुपीत करतली आनी आमी ह्या संवसारांत यात्रीक जावन आसा आनी तिच्या सहाय्यान एक दीस आमचे सक्कड संकश्ट परिहार करूंक शकतले। हांव देवाचेर आमी विस्वास दवरल्यार सगळें साद आसा म्हणून ती आमकां आज बुजयतली। तर मोगाचेनो, आमी ह्या संवसारांत यात्रीक आसा। दुसरी वातिकान विस्वास सभा अशें म्हणटा, आमकां यात्रिकांक ह्या संवसारांत मरी आसा बरवसो आनी थीर भद्राती। मरी ह्या संवसारांत जियेल्ली एक व्यक्ती, आमच्या परिस्थिती एक मनीस आनी तशें आसतना एक आवय जावन, एक स्त्री जावन, उपरांत जेजूच्या मरणा उपरांत सेसा सांगाता, आपोस्तलां सांगाता, एक आवय तांकां जावन सी ह्या संवसाराचे कश्ट संकश्ट, ह्या संवसाराची परिगत कितें म्हणून कळीत आशिल्ली व्यक्ती ही। देखून तिचे तावन आमी प्रेरण जोडया। ती सदांच देवाची खुशी करूंक आमकां आदार आनी प्रेरण। तिची उतरां आमी आमोरींत दिसाक 3 पावटी म्हणटा, आबळे सोम्याची साकरण तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं। देवाची खुशी समजोवंक मरी आमकां एक भोव अपुरबायेची शिक्षक। ह्या दिसांनी आमच्या मतीन जायतीं सवालां येतात, हें सगळें कित्याक, आमी कित्याक सगळो दीस घरा बसचें, आमकां आमची योजना आशिल्लीं, प्रोग्राम आशिल्लीं सगळीं ही योजना नासताली न्ही, आमकां इल्लो रागी येवंक बरो, आमची सोंसणीकाय गड उतरोवन आमी गेल्या वाचता। मरी आमकां हें सांगता, आमी सदांच देवाच्या कुशेक कल्तीमान घालूंक जाय। म्हज्या जिणेंत ती जायतीं सवाल आशिल्लीं, बेतलेमान जावंक पुरो, नजरेतन जावंक पुरो, कुर्सामळी जावंक पुरो आनी उपरांत म्हज्या जिवितांत। पूण हर एक पावटी देवाची खुशी करूंक हांव फुडें सरली। देवाची खुशी सदैव जावं, हांव केवल एक साकर, तूं धनी
असलें चिंतपा हाडलें देखून आमी सदांच तिची उतरां म्हणोंक आनी ती उतरां आमच्या जिवितांत कार्यागत करूंक आबळे सुम्याचो साकर वा आबळे सुम्याची साकार तुजे कशा प्रमाणे म्हजे थंय जावंक म्हणोंक आमी मर्यादांव शिकया आनी ह्या आमच्या असहायक परिस्थितींत ती आमकां आदार आनी बरोवसो जावंक पावतली. दुसरो विशय आसा मरी आमकां हेरांक कुमोग करूंक आदार आनी प्रेरण. मरी देवपुताची आवय जाली उपरांत ती तिच्या घरा बसोंक ना. बगार ती एलिझाबेथीक कुमोग करूंक तिची सेवा करूंक गरजेवंत आशिल्ल्या तिका आदार दिवंक धांवाधांवी उठावटी एलिझाबेथीकेर गेली आनी 3 म्हयने ती थंय रावली आनी तिची आपुरबायेची सेवा केली. उपरांत जेजूच्या परगट जिणे वेळी आमी आयकता काना शहरांत थंयसर लग्न आशिल्लें आनी मरी थंय गेली आनी थंय ती तांकां आदार दिवंक पावली. त्या फेस्तांत लग्नाच्या माटवांत वायन उणो पडिल्लो. मरी तांची गरज समजल्ल्या तक्षण जेजू लागीं ती गेली आनी तांकां वायन ना म्हणली आनी तिचे मध्यस्थीणे वरवीं थंयसर नवो बरो उंची वायन आयलो आनी अशें मरी तांकां आदाराची जावंक पावली. आमच्या जिवितांतय आमी मरयेचें ही देख घेवन ह्या संदिग्ध परिस्थितींत एकामेकाची कुमोग करूंक सेवा करूंक मरी आमकां आज उलो दिता. फाटल्या दिसांनी हांव जाणा जायत्या तावन आमी कोण गरजेवंत आसात तांकां आदार दिवंक स्वप्रेरीत कुशेन जायतीं जाणां मुखार सरल्यांत. युवा जण व्हडां हेर शेजारांक आनी भोंवती कोण गरजेवंत आसात पिडेस्त आसात कोणाकी कसली वस्त जाय जे कोणी एकसुरी आसात ताका इल्लो सांगात दिवंक आमी आमच्या मट्टार कितें साद आसा तें केलां. पेल्याची सेवा करूंक पेल्याक आदार दिवंक मरी आमकां परत जगयता. देखून खंयच्या दिसा आमी दुसऱ्यांक विशेश जावन गरजेवंतांत विशेश जावन आनी पिडेस्तांक आदार दिता भेट दिता सांगात दिता बुजावण दिता त्या दाळा आमी मरयेची खरी भुरगीं जाता मरयेची खरी पाटलावदारां जाता. देखून आमी ह्या परिगतींत एकामेकाक कुमोग करूंक कितें साद आसा एक बरें उतर जावयेत एक बुजावणाचें उतर जावयेत आमी दिवंक सदान करया आनी ह्या मुखांत्र आमी मरी त्या काळार तांकां कशी बरवसो जाली तशें आमी हेरांक बरवसो दिवंक शकता. तिसरें निराशेतावन बरवशाक पावोवंक मरी आमकां आदर्श आनी प्रेरण जावं. एका तराची निराशा बेजाराय खंत बेजाराय ह्या दिसांनी सोडत आसा. ह्या पिडे वरवीं आमचें जिवीत कश्टांचें जालां आमची सोंसणीकाय उणी जाल्या आनी सवालां सडल्या. मरयेच्या जिवितांत आशिल्ली परिगत आसली पूण तिणें ह्या सर सवालांक दिल्ली जाप आसा सोंसणीकायेची ती बरोवसली. एक दीस सगळी ही निराशा सगळीं सवालां अखेर जातलीं आनी आमी बरोवशान भरतल्या म्हणून तिका एक भावार्थ आसलो. तिचो पूत जेजू तरणाटो एक कुणीघरा बरी आपऱ्यादा बरी कुर्सार मेलो. सक्कड अखेर जालें. एका तराची निराशा तिका आनी हेरांक भोगली जावं येत पूण तिचो भावार्थ तिचो बरोवसो नास जालो ना. ती निराशेन संपूर्ण बदली ना. जेजू पुनर्जीवन जालो आनी सगळें बदल्लें आनी पुनर्जीवन जाल्लो जेजू सगळ्यांक बरोवसो जालो. ताणें पातकाचेर मरणाचेर निराशेचेर जैत वेलें. आज आमी पुनर्जीवनपणाच्या ह्या काळार पास्कांच्या काळार आशिल्ल्या ह्या परिगतीन जेजू जावं दी पुनर्जीवन जाल्लो सोमी जावं दी आमकां बरोवसो आनी ह्या सोम्याचेर पातयेल्ली बरोवसली मरी जावं दी आमकां सोमेस्तांक एक बरोवसो. कुर्सा मरणा उपरांत पुनर्जीवंतपण आसा. कश्टा उपरांत संतोश आसा. निराशे उपरांत बरोवसो आसा म्हणून मरी आमकां आज शिकयता तें आमी समजोवया. आनी निमाणें आमी सगळीं ह्या संवसारांत यात्रीक. आमचो बासयलेलो गांव आसा सरगार थंयसर आसा आमचें शाश्वत बिडार पूण आमी ह्या संवसारांत 4 दिसांक
थोड्या दिसांक आसा आमी यात्रेक जावन आसा हें चिंतप मरयेंत जावन आमी शिकया. फाटल्या दिसांनी अख्ख्या संवसारार जाणाऱ्यांनी बुद्धवंत म्हणून चिंतिल्ल्यांनी मौन सांबाळलां. आमच्या लागीं सवालां मात्र पूण हर एका सवालाक आमकां जाप ना आनी आमी मौन सांबाळलें. मनशाचें वडपण, मनशाचो अहंकार, मनशाचें व्हड चिंतप पुरो नासल्या बरें दिसलें. आनी मरयेंत जावन आमी शिकोवंक जाय, तिच्या स्तुती किर्तनांत जावन आमी प्रेरण हाडूंक जाय. ती म्हणटा व्हडपण चिंतल्या गरव्यांक ताणें सकला घालें, पदवेदारांक ऊंच नातना ताणें सकला घालें आनी किरकोळ्यांक ताणें ऊंच उबारलें. खंयच्या दिसा आमी ल्हान देवा मुखार किरकोळ, देव सगळोच ह्या पृथ्वीचो धनी आनी ताचे लागीं मात्र आसा जावाब, ताचे लागीं मात आसा सगळी पदवी म्हण समजल्या तक्षणां सगळें सारकें जाता. आमी कोणीय व्हड न्हय. मरी म्हणटा हांव सोम्याची चरण दसी साकर्ण किरकोळ एक रचना. आमी हें चिंतप आमच्या मतींत हाडया. आमी यात्रेक जावन थोडे दीस ह्या संवसारांत देवान आमकां फावो केल्लें तें जिवीत मोगान बरवश्यान जियेवया आनी ह्या यात्रेक पयना उपरांत सर्गार आमचो शाश्वत निवास आसा म्हणल्या बरवश्यान आमी जियेवया. आमी रोजारमायेचें भक्तीपण कोंताचो तेर्स आनंदाच्या मिस्तेरा मुखांत संपयता आनी थंयसर आसा 4थो आनी 5सो मिस्तेर. मरयेक कुडी आत्म्या समेत सर्गार व्हरतात आनी शेकी मरयेक सर्गार राणी म्हूण कुरवार करतात. खंयच्या दिसा आमी सर्गींचें चिंतप आमच्या मतींत हाडटा. एक दीस खंय मरी गेल्या, खंयसर मरयेक मान मेळ्ळा, थंयसर आमकांय मान मेळटलो म्हणलें चिंतप आमच्या मतींत ह्या यात्रेक संवसारांत आमी हाडटा. तें जाणां ह्या संवसारांत आमचें जिवीत अर्थाभरीत जातलें आनी सर्गींच्या त्या जिविताक आमी पावोवंक आमचो अत्रेक दोडतो जातलो. देखून मरी जावं आमचो बरवसो, मरी जावं आमचो आदार. ह्या दुखाच्या कश्टाच्या कोणांत त्या बसयल्ल्या सुखाच्या मरणांतल्या त्या जिविताच्या गांवाक पावोवंक मरी जावं आमकां आदार आनी प्रेरण. तुमकां समेस्तां देव बरें करूं.
वारची राणी तू झाली वारैना सारगा भावार्थाची होती देखिली ओकून सेवेन तुझे हात भाग्यवन मोरी कथावीन राणी मोगाळांचे माये भलायकेचे माये रोजारी राणी जामचे शेकाये भाग्यवन मोरी कथावीन राणी मोगाळांचे माये भलायकेचे माये रोजारी राणी जामचे शेकाये दिव्यवाणी